बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पवित्र सभा 50व्या दिसाची व पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाजीक परब समोर ओंपता. पवित्र आत्मो पवित्र त्रित्वेचो तिसरो जण जेजून भासायल्लें बापाचें खेरीत आमकां देणें आयज बोरतेन शिश्यांचेर आनी आंकवार मारयेचेर देंवून आयलें. ह्या वरवीं पवित्र सभा जल्माक आयली. पवित्र स्नानांत आमकां हें देणें फावो जालें आनी आमी बापाची आनी पवित्र सोबेचीं भुरगीं जालीं. पवित्र आत्म्या उद्देशी देवाक बाप म्हणोंक आमकां भाग फावो जालें. ह्या श्रेश्ठ देण्या खातीर बापाक आयज दिनवासुया आनी आमचो वावार्थ आनी बोरवासो खोलावुया. हें करूंक आमकां खेरीत विशय आसा पवित्र आत्म्याचें येणें बोरवासो किर्लायतोळें देणें. देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय नियाळून पवित्र आत्म्या उद्देशी आमचे भितर बोरवासो सदांच किर्लोंक येवंक आनी आमी जिवाळ क्रिस्तांवां जावंक हे मिसाचे समारंभणेंत मागुया. दिनवास्तेच्या मनान रियोनान गामा हे मिसांत मागूंक लायता. तेज भाशेन मागुया आमचे पादिगरा पासत बॉलमॅक्सा पासत जो हॉस्पिटलांत आहा बरो ना जावन ताकाय देवान पोत्तून भलायकी दिल्या प्रमाणान खेरीत मागणें आमी मिसांत आमी करुया. आनी ह्या मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवा फुड्यान चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट नदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच रंगपाक मदी सगळ्या येता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या प्रार्थना लागीं विनोदी म्हणून प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक सोर्गी आनी शक्ती बऱ्या मनाच्या मोच्या संवसारी सर्वेस्परा देवा सोनीच्या राया सोपो देवा बापा आमी तुका तुझी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, आयचे दिसाचे दोबाजीक समारंभा वरवीं सोर देसान लोकां मदें विस्तारलेले तुजे पयसुबेक तूं पवित्र कोत्ताय. शेकान शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबांपणान ओत आनी जे शुभ वर्तमानचे परगोडणेचे सुरवेक त्यो अजापांनी घडोवन हाडलेली तेंच आमचे काळार बाळतान भरलेल्या काळजां उदेशी फुडें व्हर. आमचे सुमयाचे पुता क्रिस्ता उदेशी तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसा चे परबे सोमोया ती सगळीं एके सुवातेर जल्मली आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें गोर बोल्लें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागली. मळबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्रांची भोगतीवोत मनशां जेरुजाल्यांक वस्त्यांक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याच्या देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतां. तें खरें तर पार्थी, मेदी आनी इलामीत, मेजोपोटामियांतलो, जुदियांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंटुसांत आनी आज्यांत, फ्रिजेंत आनी पाल्फिल्यांत, इजिप्तांत आनी सिरियाना लागीं आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी, रोमा तावन आयिल्ले बेटनार, जुदेव तेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां. ती आमच्यान काशा भाशांनी परगडटात म्हूण आयकतां. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा
आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. म्हणुया. तुज्या आत्म्यान धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. सर्वेस्परा, तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात धाप, ती गाबरतात. तूं प्राण मात काड, ती मरून दुळदीत पडटात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येयात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाळ. सर्वेस्पराक आपले कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भाग्योन पावलोन गालेजकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें बळा विणें जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगळ्यां सवें सगळें करतात तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोल जावनूय एक कूड घडटात. तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यांव आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवूंक दिला. सर्वेस्पराचें उतर. पवित्र आत्म्या देवून ये भावार्थाचीं काळजां बोर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमचीं काळजां लासून दी. Servespor tuमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या
जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान महिमा तुका आसूं. जेजू पुनो जेवन जालो तेच सांजे मुंगे सातोळ्याच्या पयले दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां जुद्यांचे भिरांतेन बंद करून दवरलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुमयाक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिच्या ती तांकां बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना जशा ती तांकां बक्षशिनात. सिमियाचें शुभ वर्तमान. वखणे तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबळिंदू, रोसिनी हो एक मनीस, रोसिनी इटालियान तो म्युजिशियन. जायती म्युजिकां ताणें कंपोज केल्लीं, घडलेलीं जायती म्युजीक. आनीक ही म्युजीक घडटूच फ्रांसाच्या पादशाक बरें दिसलें. आनीक इतलें म्युजीक ताणें बरयलें, कांतार केलें अशें म्हणोन ताका चिंतलें पादशायान फ्रांसाच्या कितें तरी ताका दिवपाक. आनी एक फंक्शन केलें. फंक्शनान ताका एक वॉच दिली, घडयाळ दिली. आनी खुशाल जालो. पादशान म्हाका घडयाळ दिलें. रॉयल गिफ्ट, पादशाचो गिफ्ट दिलें. आनी तें घेवन आहलो. थोड्या म्हयन्या उपरांत ताचो एक इश्ट येता आनी इश्टाक दाखयता, म्हाका पादशान घडयाळ दिला. आनी हो इश्ट ताचें बटन चॅक कोता, ह्या घडयाळाचें बटन चॅक कोता. आनी एक बटन प्रेस कोतूच रोसिनी हाची इमेज ताचेर येता. हें ताका खबर नासली भिणांत बांदून. ताचें रुपणें घडयाळाचेर येता, एक बटन चिट्टरीच. इतलो तेंप, इतले म्हयने ताका खबर नासली. पूण ताच्या इश्टान ताका कळयलें. सांगलें पयलें, कितलो बरो गिफ्ट तुका ध्यान दिला. तर भिणांत बांदू, आयज आमी देवान आमकां एक गिफ्ट धाडलो, पवित्र आत्म्याचें देणें. ताचें आमी उगडास कोत्ता. आमकां खबर ना, आमचे चालते जिवितांत आमकां खबर ना. भिणांत बांदू, जेन्ना आमी क्रिज्म घेता आनी मागीर हो क्रिज्म घेतला ताचो उगडास केन्ना येता आमकां, परतून केन्ना येता. पवित्र आत्मा घेतला ताचो उगडास परतून केन्ना येता आमकां. काजार जाता तेन्ना सर्टिफिकेट जाय. क्रिज्म घेतले बगोर काजार जावपा जायना, तेन्ना उगडास येता. पवित्र आत्मा म्हाका येयल्लो तेन्ना उगडास येता. पवित्र आत्मो देवान आमकां देणें दिलें सदांकाळ. भिणांत बांदू, सदांकाळ. आनी हें देणें आमकां पयले सुवातेर बावतिस्मांत मेळ्ळें. जेन्ना आमी बावतिस्म घेतला, जेन्ना आमकां हो बावतिस्म दिलो आनी क्रिज्माचें तेल आमकां लायलें, तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळो.
आनी आमी तितलेंच करून इसरल्या मागीर पवित्र आत्मा मेळ्ळो म्हण जेजू निकोदेमाक म्हणटा नव्यान जल्मल्या शिवाय स्वर्गराज्या भितर सरूंक जायना. निकोदेम समजूंक ना तें. हें तें जेजू सांगता तुजो जल्म जाला, पवित्र आत्मे उदेशी तुजो जल्म जाला. आदायाच्या पातकांत आमी मेलेल्या आतां पवित्र आत्मे उदेशी बातिजमान या बॉर्न अगेन परतून जल्म जाला. हें इसरलें आमी. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. जाला बाथरूम घेता आमी, क्रिस्म घेता आमी, पूण कितें जालां आमचे सगळें? कितें घडटा दिसा दिसपटें? पवित्र आत्मो आमचेशी आहा. दुसरें पवित्र आत्मो भयणान बांदू आयज पयले वाचपांत आमी आयकलां. जेन्ना जेजू स्वर्गार वेचो वेळ पावलो तेन्ना आपोस्तलांक सांगलें ताणें हांगासरले भायर सरूं नाकात, तुका पवित्र आत्म्याचें देणें हांव धाडटलो. भियेताले ते. दारां दारून दाखोवन भितर रावताले. जुद्यांनी जेजूक मारलो ते भाशेन ते आतां आमकांय मारतले. दारां दाखोवन भितर रावताले. आनी साहेब मागीर तांकां सांगात करताले, भियेनाका तुमी, हांव आहा तुमच्या सांगाता. आनी पवित्र आत्मा मेळटलो. आनी पवित्र आत्मो देंवलो भयणान बांदो, पवित्र आत्मो देंवलो तांचेर. आनी देंवलो तेन्ना बोवाड जाली. आनी पोरबेक लोक येयल्लो जेरुजाल्याक. त्या लोकांन आयकली ही बोवाड. आनी बोवाड खंयसर जाला ते पळोवंक आयले. आनी तांचेर जिबेचे रुपान पवित्र आत्मो देंवलो. एकल्याचे जिबी जीब जाली, उज्याचे जीब जाले आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. भयणान बांदो जुद्यो 3 परबो करताले. एक परब करताले पास्कांची परब. ही पास्कांची परब जुद्यो लोक करतालो. इजिप्तांत आसले आनी इजिप्तांत 450 वर्सां आसले. ताका सुटका मेळ्ळी. सुटका मेळून दोयऱ्या पांय भिजयनासतना आलतोडी सावन पलतोडी गेले. ही पयली पास्कांची परब जुद्यांची. म्हणटच ही परब ते करताले आनी परबेक ते आयिल्ले थंयसर जेरुजाल्याक आयले. दुसरी परब करताले 50 दिसाची पेंटेकॉस्ट डे. पेंटेकॉस्ट डे म्हणजे 50 दिसाची. जेन्ना ही परजा वाट चलता आपणाचे देसांत पावपाची सिनाय दोंगराशी पावली. आनी सिनाय दोंगराशी पावतच भयणान बांदो उज्याच्या रुपान मोइजेसाक देवान 10 मांदामेंत दिले. हे 10 मांदामेंत देवान दिले. ही परब भयणान दुसरी परब 50 दिसाची. आनी त्या दिसाक जशें आमी कोणोस पयलें कोणोस देवाक भेटयता आमचे नविदाद म्हणटा तेन्ना ते भाशेन आपणाचें कितें रोयलां तें देवाक भेटयताले. ही दुसरी परब. तिसरी परब भयणान बांदो आयच्या ही पवित्र आत्म्याची 50 दिसाची परब. जंय 2 उंडे देवाक भेटयताले. 2 उंडे देवाक भेटयताले. हे 3 परबो आनी एक परब जावन आसा टॅबर्नकल, फीस्ट ऑफ द टॅबर्नकल. ही परब करताले. म्हणटच लोक 50 दिसाक परबेक आयलो. जेरुजाल्याक परबेक आयलो. ताणें बोवाळ आयकिलो आनी पळोवंक आयले कितें जालें काय म्हूण. आनी सीस पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्र पयलो उलयलो. आपणाचे भाशेन उलयलो. आनी आपणाचे भाशेन उलयलो तो लोक आपणाचे भाशेन समजतालो. समजून आमी गोंयकार आसले थंयसर. तो आपणाची हेब्रे भाशेन उलयतालो पेद्रू. हांव कोंकणी भाशेन समजतालो.
म्हणजे भास गोंयकारांची कोंकणी भाशा चलता म्हणून इतले संवसाराचो लोक येयलो पेद्रू आपणाचे भाशेन उलयतालो पूण लोक आपणाचे भाशेन समजतालो हें अजाप जालें थंयसर मिस्टिकल ऑफ बॉडी बर्थ ऑफ द चर्च इगोजमान जल्माक आयली बिणान बांद इतले भासांचो लोक इतलो गांवचो लोक इतलो संवसारांतल्यान आयिल्लो पूण एक भाशेन समजतालो आपणाचे भाशेन समजतालो एकवट जालो थंयसर इतलो एकवट जालो थंयसर बिणांत बांदून आमी जाणाव आदले कोरारांत एक घोडणी मेळटा ही घोडणी जंय पोरजा देश वयर वचूंक सोदताली म्हणटा पवित्र पुस्तक एकूच भास उलयताली आख्या संवसारांत एकूच भास उलयताली पूण जेन्ना हें घडटा तेन्ना भासांचो गुंदोळ जालो भासांचो गुंदोळ जालो तो कितें उलयता तो समजना तो कितें उलयता तो समजना तो कितें उलयता तो समजना भासांचो गुंदोळ ध्यान गुंदोळ गायलो भासांचो म्हजे भाशेन जावंक सोदतात म्हजे शिवंक सोदतात गुंदोळ गायलो एकामेकाक कितें उलयता तें कांय समजना मेळान पण हांगासर पतें जालें इतलो गांवचो लोक इतलो भासांचो लोक पेद्रू कितें उलयतालो आपणाचे भाशेन लोक आपणाचे भाशेन समजूंक लागलो हें अजाप ध्यान केलें इगोजमात जल्माक आयली बिणान बांदून इगोजमात जल्माक आयली तर आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब करता आनी जेजून सांगलेलें हांव वचत जाल्यार तुमकां फायद्याचें पवित्र आत्मो तुमकां मेळटलो आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां कितें उरलां शिकोवपाचें सगळें तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायना सगळें मनांत घेवंक जायना कितें उरलां तें तुमकां शिकयतलो आनी जें कितें शिकयलां तुमकां उगडास करतलो हो पवित्र आत्मो बिणांत बांद आनी आयज आमी जाणां पळय दुसरे वाचपान आमी आयकलां भाग्यवंत पावलूचे वाचपांत आमी आयकलां अशें म्हणटा आमकां वेगवेगळी आत्मीक देणी पूण एकूच आत्मो वेगवेगळी चाकऱ्यो पूण एका सुम्याच्यो चाकऱ्यो वेगवेगळीं कामां सगळीं कोता देव एकूच सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्या एक एक भाशेन आत्मो दिल्लो आसा सोर कोत्ता आमचे कुडीक तकली आहा आमचे कुडीक सांदे आहा पूण ते केस्तां करिनात हात पांयां लागीं पांय हात लागीं केस्तां करिनात पूण ही कूड सांबाळटात ही कूड सांबाळटात हे भाशेन आमी जण एकलो इगोजमातीचो सांदो आनी एकल्याक देवान आमकां देणी दिल्ली आहात एकल्याक देणी दिल्ली आहात ही देणी आख्खे पयसुबेच्या फायद्याक घालूंक जाय आमी कोणा तर कांतार करपाचें आहा ताणें फायद्याक घालूंक जाय इगोजमातीच्या कोणा तर उलोवपाचें आहा घालूंक जाय कोणा तर चाकरी करपाचें आहा घालूंक जाय एकल्याक देणी दिल्ली आहा आनी हे भाशेन आमी जेची इगोजमात बांदून हाडूंक जाय हें आमकां सांगता बिणांत बांद आनी तिसरें बिणांत बांदो जेजू जिवन जातूच शिसांक दिश्टी पडलो तेच सांजे दिसांक दिश्टी पडलो आनी दिश्टी पडलो तेन्ना शांती तुमकां ही उतरां म्हणली शांती तुमकां आनी आपणाचे हात आनी कूस दाखयली हिळे मारले आनी बालो मारलो तें दाखयलें बिणांत बांदो आनी स्वास सोडलो म्हणजे पवित्र आत्मो दिलो आनी सांगलें जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती बक्षोतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षोवची नात तर पवित्र आत्मो स्वर्गासून धाडच्या आदीं तांकां टेम्पररी म्हणल्या भाशेन स्वास सोडून पवित्र आत्मो दिलो घेयात पवित्र आत्मो तर बिणांत बांदो आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब करता आमकां बावतिजमान पवित्र आत्मो मेळ्ळा आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या आमी देवचाराचीं भुरगीं आसलीं आतां हेच्या पातका उदेशी आनी बावतिजमान आमी देवाचीं भुरगीं जालीं आनी आमकां बापाक आमचो बाप म्हणून आमकां जेजून सोत्या दिली
दुसरें आयज इगोजमात जल्माक आयली आनी इगोजमात आख्या संवसाराक शिपडली. आनी तिसरें भिडान बांदव आमी देवाचीं भुरगीं, सगळीं आमी देवाचीं भुरगीं. आनीक जें आमी कितें कोत्ता देवान आमकां देणी दिल्लीं आसात ती आमकांच न्हय पूण पवित्र सभेच्या चाकरेक आमी घालूंक जाय. आनी पवित्र सभा जेजूची ताणें जल्माक काडली ती आमी दिसान दीस वाडोवंक जाय. हें ताणें मिसांत आमकां मागुया. उबे रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांत विचार उस्ताराक, आनी जेजू क्रिस्ता तशें क्रेस्त पुताक आमच्या सगळ्याक तो पवित्र आत्म्यान विंगून सांबाळलो. आपा मेतान जल्मलो, पोल पाकार ताणें कोस उसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी दिलो. मेल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलो पुनो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो, सोर पवित्र देव बापाच्या उजवेक पोसलो. द्वैतांश जिवे आनी मेल्ल्याची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोवतांचो एकता, पातकाचे मोगसोनी, कुडीचें पुनो जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. ही स्तोत्रांचीं उतरां आमी आमची करून आमच्या काळजांत आसली मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र आत्म्यान बरोवन ती उलोवंक लागलीं. आमच्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी दोन दिसाक पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक आनी ताच्याच बोळान भरून बरी खबर परगटूंक आनी आपल्या काला आसलोले पोरशेक सदांच स्वताची शांतीची आनी एकचाराची वाट दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमचो पादविकार फादर बॉल्मेक्स पिडेत आसा आनी ताका मागण्याची खूब गरज आनी बरवसो ताचे खातीर मागणें करूंक आनी देवा बापान आमची मागणी आयकूंक ताका पेकोवणी फावो करूंक आमकां धीर आनी गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. शांती तुमकां. आमच्या सरकारी राजकोरणीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत सगळ्या लोकां मदें शांती सवस्काय सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापा लागीं पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आमी सगळीं त्याच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेतलां आनी एक कूट जाल्यां. आमी सगळीं तरेतरेच्या वेगळोचार सोंपोवन आनी सगल्यांक एक सारको मान दिवंक जेजूची गुदार्थ कूड आमी घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया.
भुरग्याची मागण्या पवित्र आत्म्या देवून ये, तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. आमच्या कुटुंबांनी मोगाची आनी विस्वाशीपणाची तत्वां दिसून येवूंक आवय बापायक, भुरग्यांक आनी गोरच्यांक पवित्र आत्मो बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागण्या मोगाळा बापायचे दिसा पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें आमकां फाव केलां. ताचे प्रेरणान थोडींच आमची मागणीच्या मुखार उबारल्यात. ताचे अदीक उर्बेवून साक्षीदार आमकां कोर मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटवणे वेळार गान घेऊया. C10 पेज 32. C10. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पराज पुताचे बासावणी प्रमाणे पवित्र आत्मा आमकां हे योजनान लिपलोलो गूट कोदीक कोदीक उक्तो करूं आनी कोनवाडायन सगळें सोत उगडापें करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सुवे आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. वयवशीं आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काळे आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पास्कांचो गुड्स पुर्णायेक पावोवंक चेकले जणीत पुता लागीं एकवटोन तुज्या आपणायल्लीं भुरगीं जावच्याक फाव केलें तांचेर तुवें आयचे दिसा दयाळपणान पवित्र आत्म्याक पाठयलो. अशें पवित्र सभेच्या जल्माची सुरवात जाताना पवित्र आत्म्यान सगळे परजांक तुजे ओळख दाखोवंक एकूच बावार्थ उच्चारूंक मनशांचे वेगवेगळे भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हास ताचे मुखार तशेंच सर्गीचे सर पदव्यो आनी देवतांचो दरबार
जे वाखाणणेचें गीत सांगातात तामोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोड देखून दोआ परींचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मोराक सोसूंक आपकुशें तो पोरांनी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट संवसाराच्या सरवडणाऱ्या तुझ्या पुरसार आनी मनोशोधपणा वरवीं तुवें आमची सरवड केली, आमची ताकद कर. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तारले ते पयशे बेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तुका प्रितीमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुती अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळगाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करूं आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवा मेरेद्याची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे जपोती, भाग्यवंत दोत्तां, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सगळी काळी तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां गांठो दी आनी ताची संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवाचो दर बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमी देवचाराचीं भुरगीं आसलीं. जेजू संवसारांत येयलो, पातकाचें रीण फारीक केलें, कुर्सार मरून आनी आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं आनी आपणाच्या बापाक बाप म्हणूंक आमकां फाव केलें. हेंच मनान धरून सगळीं आमच्या बापा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या
शेना पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक पुसयता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडले पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जितां सवस्के आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान अतरकतले आमकां जुदार काकुती सर पातकां सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय कित्याक राज सर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सांसाच्या सांस सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका एकोडांत सांबाळ सो जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोयी एकामेकाक शांती दिवया पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका पावना पूण एक दोन मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली क्रिस्मसाच्या वेळार गान घेवया D15 पेज 55 D15 आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका म्हाका पवित्र पवित्र कर, कर, क्रिस्ताचे क्रिस्ताचे कुडी कुडी म्हजें मोचें दारों दारों कर, क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या रोगता रोगताक म्हाका दादोस कर, नानोय न्हय म्हाका म्हाका उदकान उदकान कडवडाच्या, पवित्र कोश्टांतून म्हाका गोड कोरा, तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूं हो दीस दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मोन्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोशणीयो तूं म्हाका फरमाय, भोगता सांगाती तुका वागांच्या.
प्रार्थया सर्वेस्परा देवाचे पवित्र सभेक सर्गीचे देण्यांनी तुवें बुडटाय तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ अशें तिचे ओतयल्लें पवित्र आत्मे देणें सदांच फुलोत वचूं आनी आत्मीक जेवण तिचे ताय सासनीक सडवण उदीक तीर करूं फायद्याचें जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. देवाचे कृपे लग्न संस्कार जोडूंक सोदतात. जेराल्ड फ्रांसीस दा कोस्ता आंकवार पूत, जॉन दा कोस्ता आनी जोफीन कोस्ता हांचो गान वास्कोचो रावता चिकाली, सोनम सोरेंग हिच्या लागीं आंकवार दू फेर्दिनांद सोरेंग आनी आना कुळू सोरेंग हांची गान वेर्णेचेर रावता नाविली. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 30,980 रुपया. येता तो आयतार पवित्रित्वेची विडान बांदो जावन आसा परब. आतां आमी 3 जाण सुरू कोत्तले हांव हे 3 जाणांक 3 परबो आहा तें करूंक जाय. हे 3 जाण जाता आसतना येता त्या आयताराक पवित्रित्वेची वासपां दिसाची, उपरांत 7 तारखेक जेची कुडी रोखताची परब वासपां दिसाची आनी उपरांत जेजूच्या काळजाची परब. हे 3 परबो आमी 3 जाण आहा त्या दिसांनी आमी करूंक जाय, चुकोवच्यो न्हय. येता त्या आयताराक पवित्रितेची परब एकूच मीस आसतली इगोर्जेक हांगासर 7 वरांचेर. मांडावळ करपी सांत क्रिस्त समुदाय, पेंता मिनी जेजू समुदाय आनी फोंडे. पवित्र संस्काराक बोजोण 6:30 वरांचेर दर बुधवाराक सांजे आनी 6:30 वरांचेर शुक्राराक सकाळीं. आयताराचे मीस सोनवाराक 6 वरांचेर इगोर्जेंत इंग्लिजीन आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलां 6:30 वरांचेर सांजे जातलें कोंकणी भाशेन. आमकां न्यू कातेकिस्तां जाय कोण शिकोवंक सोदता जाल्यार ताणें येवन आमचेशी नांव दिवचीं. तेच भाशेन सेवा धर्मीक सेवकांचो सेवा म्हणजे लिटर्जिकल एनिमेटर्स इंग्लिजीन म्हणटा आमी, उमेद हाडटात. कसलीय आमचें सेवा धर्मीक फुकसांव आहा उमेद हाडटा लिटर्जिकल एनिमेटर. आनीक हें करूंक वावुरता इगोर्जेंत कितेंय तें जावं वावुरता. दुसरें कुमिन्या वतात, आयताराच्या आयतारा कुमिन्या वतात जयंतीक. म्हणटच कोणाक तर खुशी आहा हितून वांटो घेवपाक ना दिवची. पयलें सेशन जातलें 7 तारखे जुन्याच्या वास्को इगोर्जेंत आनी हो कुर्स वास्को इगोर्जेंतून जातलो. भाग्योंत आंतोनीचें 3 जाण 31 माडी सकाळीं 9 वरांचेर आनी उपरांत सांजे 30 5:30 वरांचेर उपरांत मीस. स्पेशल मिसां आहात 26 वेर. 3ऱ्या वर्साचें इस्परांसा मेंदीस हाचें 7 वरांचेर. 30 तारखेर 7 वरांचेर आंद्रे फेर्नांडीस हाच्या ओतम्याक 2ऱ्या वर्साचें. मुरमुगांव युनिट ऑफ एनाफ इज एनाफ हें आस्तोली 27 वेर 6 वरांचेर मुरमुगांव कम्युनिटी हॉल मांगोर हिल हांगासर. समुदाय मिटींग जातली सेंट एंटनी समुदाय जिना आयज सांजे 5 वरांचेर कार्लोस मोंतेरा हावज हाच्या घरांत. तर जेन्ना आमचो पादिगार बोलिकेंत आसा बरो ना ताका मागण्यांची गरज आहा. मागण्यांची गरज आहा त्या पासत आमी आतां हो तेस जालो म्हणटा मीस जाले म्हणटच आमी हो तेस कोत्तले हांव ताचे पासत जाता आनी रावचें भयणान बांदू.
कित्याक तेर्सा देशीं जायत्यो वस्तू आमी जाणां सुटाव्यो जाल्ल्यो आहात. फातिमा सायबिणी दिश्टी पडल्यो तेन्ना 6 म्हयने येयात हांगासर आनी 6 म्हयन्या भितर कितल्यो वस्तू सुटाव्यो जाल्यो सायबान काबार करून दाखयल्यो. हेच भाशेन आमी आज तेच करुया. आतां मिस जालें म्हणटच आनी आमच्या फादरा पासत भेटोया. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या कुटुंबासोबत आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मी संपलें. देवाचे मोडूकर. शेवटा गायन घेऊया M5 पेज 154. M5. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सामावलो, आंकवार मारयेत आयज जल्मलो, पोंच पिलादा काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां खोस आनी आमकां ताल्लें पर्यंत नाका वायटांतली आमकां निवड. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. नियाळ्यो आमी आयच्या दिसाच्या अर्काच्या मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त आपले पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो. सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां खोस आनी आमकां ताल्लें पळयो देनाका वायटांतली आमकां निवड. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू.
आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू बाय मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आताने आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ती आता आनी सदा सदा काला ओ म्हज्या जेसू क्षमका करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त जिवन जातूच 40 दिसांनी परचोळीत स्वर्गात चडलो आमच्या पासुकीच्या तुझें नांव पवित्र शराय सांगताय तुजी कशी स्वर्गात जाता अशी संवसारांत जाता आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान मरे कृपेन बनवले सर्वेस पोषता आयसा उस्रामध्ये सुदो आनी सुदो तुजो पोचेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मान
बाप आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या वच्यांतली हो स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यान. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयलो देव स्प्री सांताक सेनेकाल म्हणलेले सुवातेर थंय आसले आपोस्ल आनी आंकवार मारी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची आमची पातकां कोस आनी आमकां धाडलें पळय देनाका वायटांतली आमकां. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या वच्यांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यान. चवथो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच 4 वर्सांनी आंकवार मारी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेली. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
पुजेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानमरे कृपेन बोलाले सर्वेच बोचे दायसा उस्रामध्ये सोदो आणि सोदो तुझो पुजेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानमरे कृपेन बोलाले सर्वेच बोचे दायसा उस्रामध्ये सोदो आणि सोदो तुझो पुजेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानमरे कृपेन बोलाले सर्वेच बोचे दायसा उस्रामध्ये सोदो आणि सोदो तुझो पुजेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मानमरे कृपेन बोलाले सर्वेच बोचे दायसा उस्रामध्ये सोदो आणि सोदो तुझो पुजेस भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली और सरकार सगळ्या ओतम्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यान. पांचवो मिस्तेर पवित्र इंद्रादी नाकवार मरीच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपट्टो खेळासाय समका दे आनी आमी आमचे चुकल्या शिजाव तुशी आमची बातम कोस आनी आमकां धाडले पळयते नाका वायटांतल्यान आमकां नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज्य येसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ म्हज्या जेसू भगोश आमकां निवार आमकां कोणाच्या वच्यांतली और सरकार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यान. नमान राणये काकुटीचे माई तुगे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान आस्कार सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दोयाळ शरातिनी तुजी काकुटीची नदर घाल. तूं कोनवाले मोगाल दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत जो पूज्य येसू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माई आमच्या खातीर माग. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमी आमचे चुकलोल्याक बक्षिता तशें आमची पाप कामकोस आनी आमकां आतारले नाका पूण वायटांतली आमकां आदार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या तायसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोचो पूज्य येसू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान. मोगाळ भावा भयणीनो, एक घालती विनंती. आमचो पादविगार चड सिरियस आसा. ही मागणी आमी चालू दवरला ते आयच्या दिसा जाता ते भाशेन चालू दवरात. ताचे खातीर मागणें करात. ताका फकत मागणेची गरज जाता.